माननीय श्री शिवराज सिंग चौहान आताचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर आणि आरडीए मिनिस्टर हे जे आसात तांकां आमी विनंती केल्ली की सेम वे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय ह्या मिशनात तुमी व्हर्च्युअली वी हॅव टॉक दिवचो म्हणून आणि तांच्यांनी एग्री केला। येता त्या 31 तारखे दिसा म्हणजे सकाळी शेनवारा 11 वरांचेर हे टॉक सुरवात जातलो आणि हो टॉक जो आसा हो सगळे स्वयंपूर्ण मित्र आपापल्या ग्रामपंचायतींनी वो अटेंड करतले। थंयसर तांचे सगळे पंच सरपंच आणि त्याच बरोबर बाकीचे सेल्फ हेल्प ग्रुप आणि लोक हांच्यांनी बी ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जावचे अशें आमी स्वयंपूर्ण मित्र आणि ग्रामपंचायतीत हांकां कळीत करता। अशा पद्दतीन जवळपास 213 जाग्यांचेर हे लायव्ह स्ट्रिमींग डायरेक्टली पळयतले। एग्रीकल्चर सेक्टर आणि रुरल डेव्हलपमेंट सेक्टर हो समजूनय घेतला आणि आमी तेंचे कडेन वेगवेगळी आमची प्रपोजल्स जाल्ल्या ती बी धाडल्या। ते स्वताहून मार्गदर्शन करतले जेणे करून गोंयांतले शेतकरी प्रोत्साहित जावचे आणि एग्रीकल्चर खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फिशीकल्चर डेरी कल्चर ह्या सेक्टरात खूप मोठ्या प्रमाणात एग्रीकल्चर फुडें येवचे अशी आमची रिक्वेस्ट आसा। तांचे प्रोत्साहनपर भाशणांत म्हाका दिसता चडांत चड शेतकरी हे फुडें येतले। खाजन शेती पुनर्जीवीत करपा खातीर म्हणा किंवा बंद कल्टिवेशन हाच्या खातीर बाकीचो आशिल्लो विशय वोय दवरला। रुरल डेव्हलपमेंटाची वेगवेगळी प्रपोजल्स ही आमी धाडलेली आसा, तांच्यांनी तोय सगळो विशय समजून घेतला। आमी ग्रँट्स एग्रीकल्चर कॉलेजी खातीर मागची वोय विशय तांच्या कडेन दवरला। स्वयंपूर्ण गोंय जावचें म्हणून आमी जे कार्यरत आसा आमकां तांचें मार्गदर्शन हे बहुमोल अशें मार्गदर्शन खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्णते कडेन व्हरपा खातीर आमकां मार्गदर्शक ठरतलें।